दुर्गा पूजा बरीच वर्सां जाली गोंयांतूय एक भौशीक उत्सव जावन रावल्या। ह्या उत्सवात भुरग्यापासून ते जाणट्या मेरेन सगळ्यांनी गरबा, दांडिया बरोबरच फुगड्यो, दिंडी घुमटाचो घोस्त काडलो। शाळा हायस्कुलांनी शारदोत्सव निमतान थळाव्या पावंड्यारूय भोव संस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी चल्ल्यात। घालुया नदर अशाच कांय उमेदीच्या खिणांचेर। नंदना मोरया गजानना गजवदना। आमी हांगासर सगळे गांवचे भुरगे दांडिया खेळपाक एकठांय जाता वर्सान वर्सा। तशेंच ही दांडिया सुरवात करतली जाल्यार पयल्या दिसा सकाळची गणेश पुजा जाता, तेज्या नंतर दुर्गे मातेची पुजा जाता, रातची आरती आसता, तेज्या नंतर आमी गरबा खेळटा, नंतर तेज्या आमी दांडिया खेळटा। अशें 9 दीस दांडिया आमचो चालू आसता। मदींच आमकां मनान समज दिसलें आयज दांडिया खेळच्यो न्हू, गांवची बायलांची फुगडी हाडया जाल्यार तो एक दीस मदीं फुगडी आसता। तशेंच मदीं केन्नाय आमकां अशें मनाक दिसलें त्याच दिसांनी नवरात्रांनी जाल्यार किर्तनूय बी आमी हाडटा। अशें करून आमचे 9 दीस आमी सादर करता। ते सादर करता आसतना कमीत कमी 40 जाण आमी भुरगे, जाणटे, दादले, बायलो, ल्हान भुरगीं हेका पार्टिसिपेट करता। हेका वर्सां लागना हांगासर, कारण आमी गांवचे दांडिया खेळटा। जेन्ना हे दांडिया कमीत कमी 40 तशें चडांत चड 60 जाण पासून आमी दांडिया खेळटा।